जेजू देला जेजू आयला जेजू आयला सोडवंत जेजू आयला दिसू देला सोडवणेसो दिसू देला जेजू आयला सोडवंत जेजू आयला हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया मुखेच्या भाव भयणीनो देवा खारगांव देवा उपकार भावण मिसचें बलिदान या ऐतरच्या दिसा संभ्रमच्याक देवान आमकां सगळ्यांक ह्या पोणें दिलां ह्या पोणें आमी घेवया पवित्र इंदादी मान करून मिसाचें बलिदान संभ्रमया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे हिस्सोवे आसो तुमचे हिस्सोवे आसो जेजू क्रिस्त दे म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयतरच्या दिसा आमकां आपोवणें दिलां जेजून ताचो पाटलाव करच्याक आमी कशें तयार जाय जेजूचो पाटलाव करता आसतना सर्गाच्या वाटेची दिश्ट आमी फाटीं काडूंक जायना जायते फावटी आमी कितें करता लौकीक संवसाराच्या दृश्टींत जियेतना जेजू वयर ताच्या सांगाता आनी ताच्या वर्त्या जिवितांत बोंटेली जावच्याक भागीदार जावच्याक आमकां जायते त्रास भोगतात पूण जेजू म्हणटा म्हजो पाटलाव करूंक तुमकां जाय सगळें तुमी सांडून म्हज्या फाटल्यान म्हजो कुरीस घेया हो जेजूचो कुरीस ताका बारा दीक जावन आसलो पूण तो बारा दीक कुरीस ताणें वबयल्या देखून आज आमचो कुरीस हळू करूंक ताणें आदार दिला तर जेजूचो पाटलाव आमी करया आमचे कुरीस आमी घेवया सोमी आमचे कुरीस हरये की हळू करता मात्र न्ही आमचें वचें देंवयता म्हणून ताणें आमकां सांगलां तेंच वर्तें जिविताचें देणें भावार्थान जियोंक आयती जावन आमच्या पातकांची वळख धरया आमची पातकां नितळ कर सोम्या म्हणून आमी सच्या बलिदानांत आमी मागया हांव पातकी सर्पदता देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव सारून सांगता मनांचे दोन तोंडां दुसारून वायटा धरून आनी बरें सणून हांवें जायतीं पातकां गेल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून भगवान सदांच संकार मरिये सगळ्या देदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं विनंती म्हण प्रार्थना मागता सर्पदता देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो आमेन सोम्या काकूत तुजे पजेची सोम्या काकूत तुजे पजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान उतरान कन्या सोम्या काकूत तुजे पजेची Krista kaklut ka tuje pojeci Krista kaklut ka tuje pojeci Ami sogli patki चिंतनान उतरान कन्या Krista kaklut ka tuje pojeci सोम्या काकूत का तुझे पजेची सोम्या काकूत का तुझे पजेची आमी सगळी पातकी चिंतनान उतरान कन्या सोम्या काकूत का तुझे पजेची
आणि रात तुझी स्तुती करता तू आमचो तिरबोरवोसो आता आणि सदां महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारांत महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारांत तू आमकां वार्ता खंय तुज्या भुरग्यांक पळय पातकान पडोंक दिवं नाका खुरपेन आमकां सांबाळ महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारांत महिमा देवाकून सर्गी शांती संसारांत प्रार्थया सर्पदेदार आमच्या बापांक तुवें दिलाय त्या वर्ते आपण तुज्या मोगान जियों चड आनी चड कर आमच्या जिवितांत तुज्या मोगाचें वर्तें घेणें सदांच आमी जियोवचें आमकां फावो करता आसतना तुज्या मोगान जियोन हेरांचो मोग करूंक तुवें दिलें आपण आमी घेवच्याक आमकां वर्ता शातीन भोव हे आमी मागता आमच्या समेत पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सह पवित्र आत्म्याचेपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा आमेन. जाणवायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. देवाची येवजण खंयच्या मनशांक थावी जायत वो सर्वेस्पराची खुशी कोण पारखून काडीत विनाशी मनशांची चिंतना दोड न्हय आनी आमची कल्पना थीर न्हय कित्याक कुस्ता तसली कूड ओतम्यांक बारान चेपता आनी हो मातयेचो तोंबू जायते चिंतपी मनाचेर जोडाय हाडटा. संवसारांत कितेंय आसा तें जाणो जावंक आमकां कठीण लागता. आमचेच भोंवती आसा तें जाणो जावंक आमकां कोश्ट भोगतात. तर अंतराळार आसा तें कोणाच्यान सोडून काडूंक जायत. तुवें जाणवाय दिवंक नासली जाल्यार आनी वयर तावन तुजो पवित्र आत्मो पाठोवंक नासलो जाल्यार तुजी खुशी कोण वळखूंक पावतलो आसलो. हे पोरी संवसारांत जियेतल्यांच्यो वाटो नीट जाल्यात आनी तुका कितें मानता ते मनीस शिकल्यात आनी जाणवायेन तांकां सांबाळल्यांत. देवाचें उतर हें देवाचो ओडपकार. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच म्हजो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशें फर्माण दिवून मनशाक तूं परतून मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुज्या दिश्टी येवन गेल्या कालच्या दिसा वराच्या एका पारा सारके. सर्वेस्परा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. तूं
मनशाक उदकाच्या लोटी बरी ओडून वताय ताची जिणी एक सोपान कोशे साखणीच्या दिसा जीव जातेल्या तणा बोरी दिसू देताना ते जीव जावन फुलता दीस बुडटाना ते बावून सुकता सर्वे स्पोरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो सर्वे स्पोरा संततेच्या संततेक तूंच आमचो आसरो. बागयोन पावलून फिलेमोनाक बरयलेले चिटे वेले वाचप. हांव पावलू म्हातारे पिरायेक पावलोलो आनी त्या वून ओदीक आतां जेजू क्रिस्ता खातीर बोणकोणीन पडलोलो तुका ही विनोती करता. बोणकोणीन आसतना हांवें जल्म दिल्ल्या म्हज्या पुता ओनेसिमुसा पासत एक उपकार मागता. एका वेळार तो तुका फायद्याचो जालो ना पूण आतां म्हाका फायद्याक पडलो तसो तुकाय तो फायद्याचो जातलो. हांव ताका तुजेशी परतून धाडटा. ताका धाडून एके भाशेन म्हजें कालिजूच धाडटा. शुभ वर्तमाना खातीर हांव बोणकोणीन आसतना तूं कुशेन म्हाका आदार दितलो आसलोय. तोच आदार म्हाका दिवंक ताका हांगा म्हजेशी दवरूंक म्हजी खुशी आसली. पूण तुजी मान्यताय नासतना कितेंच करूंक म्हाका बरें दिसलें ना. तुजो उपकार तुज्या आपकुशेचो जावचो आनी तुका बोल करून हांवें तो काण घेवचो न्हय म्हूण म्हाका दिसलें. ओनेसिमुसाक घडये तुजे सोरशिल्लो तोळो वेल ह्याच पासत काडलेलो जायत की तो दुसरी तुज्या सांगाता सोदांकाल आसचो. पूण आतां गुलाम कसो न्हय तर गुलामा परस अदीक बरतो. एक अपुरबायेचो भाव कसो. म्हाकाच ताची इतली अपुरबाय जाल्यार तुजोच गुलाम कसो आनी सोव्या सोवे एक भाव कसो तो तुका कितलो अदीक अपुरबायेचो जावचो ना. तर आमचे मदें आसा त्या एकचाराक तूं मोल दिताय जाल्यार म्हाका तुमगेर मोयपासान घेतलोय आसलो त्याच मोयपासान ताकाय घे. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उद्गार मुखामोळाचो पोजोड तुज्या साकरांचेर फांकोय आनी तुजो आज्ञा म्हाका शिकोय. हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलू हालेलुया हालेलू हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसू. साम लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. एक दीस लोकांचे व्हड जमे जेजूच्या फाटल्यान वेताले. तवळ फाटीं घुंवोन तांकां तो सांगूंक लागलो, जर कोणी म्हजे सरसी येता पूण आपल्या आवय बापायक बायल भुरग्यांक भावा भयणींक आनी आपणाकच पाट करिना तर ताच्यान म्हजो सीस जावंक नजो. जो कोण आपलो कुरीस वोवन म्हज्या फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो सीस जावंक नजो.
तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूज बांदूंक अपेक्षित जाल्यार ते आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा की ना हें समजून पयलेंत बसून गरज असलेल्या खर्चाचो अंदाज करता न्हय, ना तर बुन्याद घाले उपरांत काम आखेर करूंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयतले सक्कड ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले. अथवा कोणीय राय दुसऱ्या एक रायाचेर झुजोंक वेता जाल्यार 10,000 सिपाय घेवन 20,000ची फौज हाडून येतल्यार आपणाच्यान मुखार रावोंक जाता की ना तें पयलेंच बसोन आलोचन करिना जायत, नात जालें शत्रू राय विचारिना जायत. तेच परी तुमच्या मदल्या कोणीय आपणा लागीं कितें आसा तें सगळें सांडलेलें करीत म्हजो सीस जावंक तुमच्यान जावचें ना. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तान म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो बोवा पुरबेचो दीस तुमकां मागता. आनी आज ह्या आयतारच्या दिसा आमकां देवस्तुती बोवा पुरबायतारान कितें सांगता गे म्हळ्यार आमच्या जिवनांत आमी जायते त्याग आनी सॅक्रिफायस सोम्याचो पाटलाव करच्या खातीर आमी भोगूंक जाय. 1535 इसवेंत इंग्लंडांत एकलो माट्टीर मेल्लो जावन आसा थॉमस मोर म्हूण. 26 वर्सां प्रायर तो इंग्लंडाचो चान्सलर जालो. पार्लिमेंटाच्या इलेक्शनांत तो विन जालो. उपरांत विविध हुद्दे ताणें आपणयले. अशें आसता इंग्लंडाचो राय हेनरी ताका पाप साहेबा मदें लागून आयलें आनी पाप साहेबा विरोध तो गेलो आनी सगळ्या इंग्लंडाच्या पवित्र सभेक ताणें पाप साहेब विरोधी मांडून हाडलें. आनी अशें आसता थॉमस मोरी पाप साहेबा विरोध वचो जाय म्हणून हेनरी रायान परवानगी दिता आसतना आनी ताका परमयता आसतना हे थॉमस मोर पाप साहेबा विशयी विरोध वचोंक तो आयकलो ना. त्या खातीर तो पवित्र सभेंत अखंड तरान उबो जालो आनी पवित्र सभेंत उबो जातना हेनरी रायाक जायतो राग आयलो. पवित्र सभेची सता उखल धरतना पाप साहेबाच्या नेमा प्रमाणे ताणें जियेतना हेनरी रायान ताका धरणीपणा खाळक्या कुडांत घाल्लो जावन आसा. धरणीपणा खाळक्या कुडांत कितले म्हयने 15 म्हयने ताका बंदीन दवरलें. उपरांत ताका फाशी दिली. आनी ह्या वेळार थॉमस मोरान म्हणलें उतरां आमच्या मदेगांत आसा. त्या भाग्यवंत प्रख्यात व्यक्तीची उतरां अशीं आसात. देवाचे काकुतीक ताच्या पदवेक जावं होगळाप म्हज्या अंतस्करणा विरोध केंच्या संगतीक हांव काबल जावंक ना. तरणाटो देवाक मानवाचे जिवोवचे खातीर येदो व्हडलो हुद्दो इतले व्हडले ग्रेस्तकाय ताणें सांडली आनी ती आपल्या कुटुंबां सयत ताणें जिवोवच्याक ताका आस्पाद मेळ्ळो ना. पूण जेजू खातीर कितेंच करूंक थॉमस मोर तयार जालो. व्हरतो माट्टीर तो जालो. आज पळय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजून दिल्ले 2 पांतवान आमकां एक ताचो पाटलाव करीत जाल्यार आमी आमकांच इन्कार करी जाय. म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तूंच्या फाटल्यान आमी वेचे न्हय. ताच्या बदलाक आमी आमकांच इन्कार करून ह्या संवसारांत फकत आमी यात्रिका म्हूण समजून घेवन जियेत आसतना देवाच्या कशा प्रकार जिये जाय. दुसरें म्हजो सीस जावंक म्हजो पाटलाव करूंक तुमी आशेतात तर तुमचो कुरीच घेवन म्हज्या फाटल्यान येया. जायते फुडें आमी चिंताव आमी पाटलाव करचे म्हळ्यार सगळें सांडी जाय. त्या नव्यान आयिल्ल्या ग्रेश्ट तरणाट्याक जेजू म्हणा लागलो तूं उपादेस पाळ आनी तें जावन आसा सशणी जिविताच्या वाटेक तुका मेळचें वर्तेपण. आनी त्या वेळार तो म्हणा सगळे उपादेस हांवें पाळल्यात तर वच आनी तुजें जें कितें आसा तें इकून उपरांत येवन म्हजो पाटलाव कर. आनी कितें म्हणटा वांजेल म्हणटा तो तरणाटो चिंतेश्ट कंतिश्ट जावन गेलो. कित्याक ताची आस्त जायती आसली. जेजून आज आमकां कितें सांगलां गे म्हळ्यार
तुज्या आवय बापायक तुजी ह्या संवसारांत कितें जियेता तांकां सोण सोडूंक न्हय, तांची जतन करूंक आमी आसा. जतन करता आसतना चड कोणाचो आमी मोग करता ह्या संवसारा सोगी ह्या जेजूचो म्हणलें एक सवाल आमकां उदयता. जेजून म्हणलें इतलेंच, म्हजो पाटलाव तुमी करूंक कशी व्हरतात तर तुमचो कुरीस घेयात. जायते कुरीस आमकां येतात मोगाच्यान. जेजो पाटलाव करतना आमी भियोंक ना. कित्याक ताणें म्हळें तुका तिनकार कर, तुका तिनकार कर. जेजू सांगात एक करता आसतना जायते फुडें आमी कितें करता, आमच्या संवसारी जिवितांत कश्ट येता आसतना भियेता. कित्याक म्हळ्यार आमी रॉंग बटन दामता. रॉंग बटन म्हळ्यार कलो बटन ऑफ डिप्रेशन जावंक बरो, बटन ऑफ एंग्जायटी जावंक बरो, बटन ऑफ कन्फ्युजन जावंक बरो. ताच्या बदलाक बावडटाचो बटन आमी दामलो जाल्यार त्या वेळार कितें जातलें, आमचें थंय बोवा परबायचें जिवीत मुखारसून वचोंक देवच आमकां आदार दितलो. आनी हें बावडटाचें जिवन आमी कशें जियोंक जाता. बावडटाचें जिवन मागण्याद्वारे आमी बलिश्ट जाता. आनी ती क्रिस्तगाय सोम्यातय आमी समजोन काणकोची. त्या खातीर सोमे म्हणटा म्हजो पाटलाव करचो, आपलो कुरीस घेवन दी, आपणाक इन्कार करून दी. तसलें बरेंपण जोडच्याक सोम्या लागीं आमी मागया. आयच्या ह्या आयतारच्या दिसा जायतो अवकाश आमकां मेळटा मोगाचें. सेवे बरी जिवनाक, त्याग बरी जिवनाक, मोगाच्या जिवनाक, मायपासी जिवनाक, सक्रिपिसाच्या जिवनाक कितलेशे अवकाश आमकां मेळटात. ते सगळे अवकाश घेवया. दीस वेता 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 आमचें जिवीत देवाक मानवा सारकें आमी जिवया. हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत 11 अध्याय 6 वळ तुमी काण पळयशात जाल्यार कितें म्हणटा, देवाक मानवा सारकी जिणी जियोवच्याक तुवें बावडटान बरो जाय, मागण्यान आसा जाय. हे दोनूच कंडिशन आमकां दिल्या. आज जेजू आमकां कशें 2 कंडिशन दिता. तुकाच इन्कार कर, म्हजो पाटलाव करूंक आसा जाल्यार तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये. त्याच प्रमाणे हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा कितें तुवें करूंक जाय, तुवें पयलें माग जाय, मागण्यान बावडटाची ड्युटी घेवन तुवें सोम्याच्या फाटल्यान वचत जाय. हें आमी खरें समजून घेवया. आमचें जिवीत सोम्या खातीर जियेवया. ह्या संवसाराच्या लौकीक वस्तूक रक्तमासाच्या वंदवण्याक बुलानाकात मोगाच्यान. कित्याक म्हळ्यार ती बुलोवणी तात्कालीक हांगा. कित्याक तें जिवन थोडे दिसांचें आनी असल्या जिवनांत आमी जियेल्या तर सोम्याक मेस्वा सारकें मानवा सारकें जियोंक आमच्यान साध्य ना. सोम्या कडेन मागया, आमचो कुरीस आमी घेवया. कसलो तो कुरीस जावं दी, तो बरा अदीक जालो जाल्यार, तो जडायसो जालो जाल्यार जेजू आमच्या सांगता आसतना तो हळवायसो करतलो. आमेन. सर आमी आमचो बाबाट एका निजा देवा तें उत्सारुया. सत्मानता देवाक सर्पतरा बापा सर्गाणी पितुमेच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या सोम्या जो पळयतात गर्भे समोरलो अवकार मर्यादा जल्मलो 5 पलतकाल ताणें कस असले ताका कुत्सा जडलो तो मेलो आनी ताका नेकेपलो. तितले दिसा मेल्ल्यांलो पुन्हा जिवन जालो, सर्गात सोडलो आनी सर्पदा देवा बापाच्या उजव्या बसला. थंय तांचुयाने मेल्ल्यांचे मनसूब करून येतालो. सत्मंता पवित्र आत्म्या खातोली पळय सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचे भक्षणे कुडीचें जेवणपण सश्टाचें जिवीत. आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो, सर्वेस्प देव आमकां सदांच आपयता. आमच्या जिवनांत जायतें बरें करच्या सारकीचो बाप सदांच तयार आसा. तर अख्ख्या पवित्र सभे खातीर कशें थॉमस मोर त्या पवित्र सभे खातीर आपलो जीव ताणें दिलो की आमी पवित्र सभे खातीर पवित्र जावच्याक आनी आमच्या कुटुंबांनी ते पवित्रपण सांबाळच्याक हर एका क्रिस्ती भावंडांनी त्यागाचो सॅक्रिफिसाचो मोगा मायपाचो कुरीस घेवन जेजू फाटल्यान वेचाक जाय जाली सर सकत तूं आमकां दी सोम्या. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. Dita
म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदा देव बापा म्हणटा तसलें जा म्हणो मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर देव मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळा बापा, ही भेटवणी आमी संभ्रमत आसतना आमचें जिवीत तुका समर्पित हांव. ह्या जिविता असलें उणेपण खाण घाल आनी बोवा परबेतना बऱ्या तरान बावार्थाची जिवीत जी आमकां पाव कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची कळसा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर्वदा आनी सस्नाच्या देवा, सरकाळी आनी सत्याम तुका देन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या आवडत्या मोगा वरवीं मनशा कुळा रक्षण करच्याक आनी तांच्या सर्वस्वा गतीन तुझ्या एकल्याच पुत्या संवसारात दांडेलोय. त्या पोतान आमचो असय मोग केलो की आपल्या कश्टा मोड आनी पुन्हा जेवणपणा वरवीं नव्या जिविताची वाट आमकां उक्तायली. त्या संताच्या नाताळ उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गींचो सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मोखा. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsörgi. Hosanna, Hosanna, Hosanna tuka unsörgi. Somja tuka wakentau, kalsantau nargadita. Sarvami tuka nawata. Hosanna tuka unsörgi. Jesu, Jesu, Jesu devaचे शेळये. Jesu, Jesu, Jesu devaचे शेळये. Jesu tuka wakentau, kalsantau nargaditau. सर्वामी तुका नावाता. जेसू देवाचे शेळये. होसाना तुका उंसर्गी. बापा, करस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परिछोण जाता ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्णी कळचें रगत पातकांच्या बक्षान मेळच्या तुमच्या पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. But that's a good burger to young. So me Jesu melo, so me Jesu melo, so me Jesu जीवन झाला. हो बावडता so good आमी परगटा. जेसू नव्यान येतलो.
बापाचे माणस आणि पुन्हा जेवणपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सोडवची काल्स तुका समर्पिता तुझ्या मुखार येऊन आणि तुझी सेवा करू आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतेला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा की आपले तुमचेर विस्तारलेले तुझ्या पळय सभेचो उगडास काडी आणि लियो आमच्या भगवान बाप्पा सर आमच्या गोळी बाप्पा सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुन्हा जिवनपणाचो बरो सदर मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तां तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक पाव कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता सर आमचे भुरगीं विविधतांचे विनवण्यो काडून तुज्या मुखार आसतात तुज्या मुखार जमल्यांत खरो तुजो पाटलाव करूंक जाय जाल्यार वर्तीत सकत तेंच पवित्रपण आणि तेंच देवासपण आमी मुखारसून व्हरूंक जाय जाल्यार सर कृपा आमचे वयर तूं वत ओंकार मरे देवाच्या मागीर सांगती बघ्यान दोन जाण तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बरोबर असीजो साम फ्रांसीस साम पाद्रे पियो साम आंतोनी साम क्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजे महिमा आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन. सम्यान बो अपूर्वाचे प्रार्थना आमकां शिकयलां ते प्रार्थना भक्तीन सांगता आमी म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुडय आनी सर आकातांतली वाटय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दावनता म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशेप्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सभेची शांती समाधान आनी माय मोग सदांच तुमचे सोवे असो तुमची सोय आसो मोग असो आनी एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत खोल देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमची काकळूत खोल देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. बो मोगेच्या बाबणे नाव पळय आमचो स्वामी जेजू सदांच आमच्या संगत आसो ताचो पाटलाव कर जाय तर आमकांच इन्कार करून आमचो कोरीस घेवन ताच्या फाटल्यान येवन दी म्हणल्यार आपोवणे आमी घेवच्याक ताणें आमकां दिला तो उलो हाचे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
जेजू म्हणा लागलो, जो कोण म्हजो पाटलाव करूंक आशता तो आपणाकचे इन्कार करून दी, तसो कुरीस घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवं दी. प्रार्थया. सरपदेदा आनी मगळा पापा, तुवें दिलें सर तेणे आमी मानून घेता. तुका मानवा सारके जिणे जियोवच्याक तुजें मांस आनी रगत तुवें आमकां खाण आनी पिवण जावन दिलें. तें पोशण आमी आतां सेवलां. आमच्या जिवितांत यथेश्ट तरान फळां बरी जिवीत जियोवच्याक तुज्या मोगान जियोवंक आमकां पाव कर आनी तुका खरें साक्षी जावं आमकां निर्मी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आणि सरपाद्वे दादे बाप आणि पोत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. मगेच्या बाबड्यान आनी भुरग्यान वापरपाचो आयतार तुमकां हांव मागता. ह्या आयतारा दिसा सोम्या सांगता एक जावन जियोंक आनी आत्मीक तरान चड आनी चड घटाय घेवन पवित्र जावच्याक जेजू सांगता एक जावन जेवया. वचोन याद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जय 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 मोरये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. कुर्बेन मोरलेले सोमी तुझे सांगाता. स्त्रिया भितर तू सदैव आमी तुका वंदिता. जय 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 माये तुका जय जय जय. जय 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 माये तुका जय जय जय. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद आमकां. जेजूच्या बोव पवित्र काळजा भुरग्यां तुज्या दी तुजें आशीर्वाद. बगेन कुसचे करवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.